Yeah. Namo Jesus Krista. Namo Sodvandara. Namo Jesus Krista. Namo Sodvandara. Panli bonascha. Namo Namo Sodvandara. Sakramentantam karakja. Namo Namo Jesu Krista. Undya rupanli bonascha. Namo Namo Sodvandara. Sakramentantam karakja. Sudev tu amka melong karaulai. Sargi Sudev tu amka melong karaulai. Lipun tuve undya cherup getlai. Zatai amcha mokan berentukas semerpitai. Jesus Krista. Undya rupanli bonascha. Namo Namo Sodvandara. Sakramentantam karakja. Namo Namo Jesu Krista. Undya rupanli bonascha. Namo Namo Sodvandara. Sakramentantam karakja. चिड़िये सुख दुख तुका सांगो कायल्या. तुझे तन पुजून आशेन अंगारावल्या. तुझे तन पुजून आशेन अंगारावल्या.
भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे दिव्य भंडार घेऊन ये. नमो नमो जेसू नमो जेसू ख्रिस्ता रूपा पोनाश्चा नमो 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 सोडवंदारद्रा मेंता तमकाराच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता मुंड्या रूपांतली पोनाश्चा नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंता तमकाराच्या जेसू 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 येसुवे 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 Jesus 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 वर्गा तुका सुम्या जेजू वगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 वर्गा तुका सुम्या जेजू Ergan tuka sumya Jesu. वर्गा तुका सुम्या जेजू Ergan tuka sumya Jesu. वगळाप तुका सुम्या जेजू Oglap tuka sumya Jesu. स्तुती तुका सुम्या जेजू Tuti tuka sumya Jesu. आराधना तुका सुम्या जेजू Varadan tuka sumya Jesu. महिमा तुका सुम्या जेजू Mahima tuka sumya Jesu. वंदन तुका सुम्या जेजू Vandan tuka sumya Jesu. वैभव तुका सुम्या जेजू Vaibhav tuka sumya Jesu. नमन तुका सुम्या जेजू Naman tuka sumya Jesu. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जय जय तुका सुम्या जेजू Jai Jai tuka sumya Jesu. नमन तुका सुम्या जेजू Naman tuka sumya Jesu. अर्गान तुका सुम्या जेजू Ergan tuka sumya Jesu. वगळाप तुका सुम्या जेजू Oglap tuka sumya Jesu. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां येदोळ सुकळीत आसा सांजू अमरी बियांनी देसिस्त्या ह्या जाकांचो आनी देसिस्त्या फिरगज ह्या जाकांचो पात्रोन एक साद्यांतलो सादो मनीस पण एक आध्यात्मीक गटाई भोगलोलो आनी लोकांक भोगिशें केल्लो याजक तो म्हणटा आंजातावन आमी पयलें अनुकरण करी जाय जाली गजाल म्हळ्यार तांकां देवाच्या हाजरेची आसची ती जागृती. The first thing that we need to invitate the angels is the presence of God that they experience. आणि आज
या शुक्राराच्या दिसा या सांजू जेवासाच्या पुणशेतांत सोमयाची हाजरी बघूंक, सोमयाची लक्षिल्यान समीपाय बघूंक, सोमया शो स्पर्श बघूंक आमी हांगासर जमलेलीं आसा. आनी ह्या वेळी खंडीत आमकां मेळलेले सगळे उपकारा पासून आमी देवाक अर्घां दिजयच. ताची हाजरी भोगतना, ताचो स्पर्श भोगतना, ताची समीपाय भोगतना खंडीत आमी देवाक अर्घां दिजयच. कीर्तन 20:9, 80:9. पयली वळ सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो, सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक निरंतर गायतलो. तातूंत मदें इंटरवल म्हणना, मदें विशय म्हणून ना, ब्रेक म्हणून ना. कीर्तन 107 वळ पयली सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो, सर्वेस्पराक होगळाप दिया कित्याक तो बरो, सदांच बरो, ताच्या लागीं पाटपण म्हणलें ना. 30:4 कीर्तन वळ पयली सर्व काळी सर्वेस्पराक अर्घां दितलो, ताची स्तुती हांव निरंतर गायतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या तोंडार आसतली आनी वसतली. 57 कीर्तन 1 वळ तुका अर्घां दिता हांव देवा, तुका अर्घां दिता हांव, तुजें नांव सदांच आमी उलो मारता हांव. देवाच्या हाजरेंत, देवाच्या हाजरेंत संपूर्ण तरान देवाची हाजरी भोगलो. सांजो मरिव्यानी ताचे फेस्त आज पवी सभाचरण करतना देवाची हाजरी जिणी भर वेगवेगळ्या कष्टां आनवारां अडखळ्यामध्ये एक भोगुल्लो एक विशेष व्यक्तित्व ताचे. देखून आमी सोमयाक आमी अर्घां दिवया. सोमयाक आमचे होगळाप जावं परत. स्तोत्र देवा कन्नಡ गीत. येसु ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವವರೇ, ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೇಳಲು 2 ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ. तितले मातें कितलिंगी बेसांवां सोमयान आमचेर वळयल्यान देखून देवाक आमी परत अर्घां दिवया. स्तोत्र देवा. पांचंको 90 आणि 5 95. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, आमचे हात आमी उबारूया. स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, येशू देवा, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, येशू देवा. ನೋಡಲೆರಡ ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡ ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡ ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡ ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು
ನುಡಿಗೊಂದ ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದ ಮೆದುಳ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲಂದ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया, हालेलुया, अर्घा जेजो, ग्राफ जेजो, महिमा जेजो, स्तुती जेजो, हर्षितांत का जेजो, भगवंशितांत का जेजो, आमच्या संगी राव सुनिया जेजो, आमका समाधान दी सुनिया जेजो. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Argaan tuka sumiyan Jesu. Huglap tuka sumiyan Jesu. Naman tuka sumiyan Jesu. Mahima tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Vaibhav tuka sumiyan Jesu. Naman tuka sumiyan Jesu. Vandan tuka sumiyan Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 1859 इसवेच्या 1859 ऑगस्टाच्या 4 तारीखेर 70 आणि 3 वर्सांच्या प्रायर ह्या संवसाराचें पैंड संपयल्लो सांजुआ मरिवियांनी एक विशेष येवकारिस्ताचो भक्त आसलो आनी तो म्हणटा जर तर येवकारिस्तांत आसली दुसरी सकत आसली ती देव आमकां दितो
जर तर येवकारिस्तावरनी चड उंचायची सकत जर तर आमच्या लागीं आसली ती आमकां देव दितो, पूण येवकारिस्तांत असली उंचायची सकत दुसरी ना. येवकारिस्तांत असलें उंचायेचें सत दुसरें ना. ताचे वरवीं चड मोलादीक कितें म्हणी आसलें जाल्यार देव आमकां दितो. अशें म्हणटा सा जुआंव मरिवियानी. देखून आमची जबाब ह्या येवकारिस्तांतय आमी तुका वंदितांव येसुमिया. सांगात आमी म्हणया आमी तुका वंदितांव येसुमिया. सांगात आमी म्हणया आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आत्म्याची बुगू थांबयिल्ल्या सोमिया जेजू क्रिस्ता आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या सर्गीच्या आध्यात्मिक खाणा आनी उंड्या आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या देवानी सडवंडारा आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या मोगानी मैपासा आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या दयाळाच्या सागोरा आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या एकच बरवशा आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या मोगाळ आणि बहु समीपायाच्या इष्टा आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमच्या मोगाच्या थारोका आमी तुका वंदितांव येसुमिया. आमची सडवण आमची बाचावी आमी तुका वंदितांव येसुमिया. श्रेष्ठ सकत श्रेष्ठ सत येवकारिस्तांतय आमचें गीत जावं जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या सर्वा. खंयसर वचो हांव सोदून खरो उजवाड. तुनसू तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतार. खंयसर वचो हांव सोदून दुसरो मैपास. तुनसू म्हजो इश्ट डी 73 सोमियाक दिन वाचुया 180 आनी 186 रुपान. आमी उबे रावया उबे रावया उबे रावया उबे रावन येवकारिस्ताचें गीत आमी गावया. सोदून करो उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया. म्हाका जिवीत दिवचें उतार. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया. येवकारिस्तांतय आमचें जिवीत उबारया. 7 दीस आमचे हाती उबारया. येवकारिस्तांतय आमचें जिवीत उबारया. म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून बरा उजवाड तुजे लागीं आसा सोनिया. म्हाका जिवीत दिवचें उदार. खंयसर वचूं हांव सोदून खरो मैपास. तुजीच म्हजो सोमिया. तुजो मोग म्हजो उजवाड. जेजू म्हज्या देवा,
सर्वा कैस वसोहा सोदून बरी भलायकी तूं कैस म्हजो सोमिया पूण कर म्हाका वेगी कैस वसोहा सोदून बरी जीवानी जीवन को म्हाका पाय सर्गाच्या जेजू म्हज्या देवा तुझ्या देवा जेजू म्हज्या राया तुझ्या राया जेजू म्हज्या जीवा तुझ्या जीवा तुझ्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा तुझ्या देवा जेजू म्हज्या राया तुझ्या राया जेजू म्हज्या जीवा तुझ्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा तुझ्या देवा तुझ्या सर्वा तुझ्या देवा म्हज्या सर्वा हालेलुया 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 फ्रान्साची क्रांती, फ्रेंच रेव्होल्युशन ह्या वेळार आसलो जुवो मारी बियांनी दोन फावटी ताचे शिकपाचे समस्या जाले, शिकप ताका जालें ना, मुखारून वचोंक जालें ना. ताच्या मदें क्रांतीक लागून ताणें सैनाक वचचें पडलें. सगळें जावन ह्या जग जाताना थोड्याच वर्सांनी पणगेल पडलेले म्हणल्या जाग्याक आध्यात्मीक रितीन आर्स म्हणल्या गांवाक ताका धाडलो. ह्या क्रांतीच्या काळार सगळें धार्मीक चिंताप आनी जिनसूच होगडायलेल्या लोकां लागीं भोव ल्हान एक समुदाय 230 जाणांचो त्या आर्स शारांत वा फिरगजेंत ताका धाडलो. ताच्या लागीं डिग्र्यो नातुल्ल्यो, वृत्तीपर शिकपा नातली, व्हड भाशणाची कला ताच्या लागीं नातली. पूण मागण्याची सकत ताच्या लागीं आसली आनी ताच्या सांगाता कालतेपणाचो सादेपणाचो एक विशेष शेगूण ताच्या लागीं आसलो. देखून त्या सादेपणा संगी तो गेलो, मागलें, सांगाता मागलें, तांच्या खातीर मागलें. आनी तो म्हणटा कालतेपणू वा ल्हानविकाय एका जोडू ताकडे बरी, एका जोडू ताकडे बरी. ह्युमिनिटी लायक ए पेर ऑफ वेईंग टूल. आनी तो म्हणटा एका कुशीन ताकडी सकल येता आनी एका कुशीन वयर वेता, आनी एका कुशी सकल येता आनी ह्या कुशीन वयर वेता. देवी मनशाचें रूप घेवन ल्हान जाला, सकल आयला आनी मनशांक वयर उबारला अशें म्हणटा तो. आनी स्वामी म्हणटा माथे 11:20 आनी 9 वळ म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया.
आनी म्हज्या लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. काळीज सगळ्या व्यक्तित्वाक एक पिंतूर, एक प्रतिनिधी. आनी तें खालतें आनी बळें जाल्यार सगळें व्यक्तित्व खालतें आनी बळें. म्हणण्यो वा गातींचें पुस्तक 22 चवथी वळ कालतेपणाचें आनी देवबिरांतीचें इनाम आसा ग्रेस्तकाय, मान आनी जिवीत. कालतेपणाचें लानविकायेचें इनाम आसा ग्रेस्तकाय, आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय, मान आनी जिवीतच तांकां मेळटा. पेद्रूचें पयलें पत्र 5 वळी. तुमी समेस्त लानविकाई पांगुरून एकामेकाचे सेवाक जाया. लानविकाई पांगुरून एकामेकाचे सेवाक जाया. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकारांक पयस करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. कालत्यांक आपली दया दाखयता, आपली बेसामां दिता. कालत्यांक आपली दया दाखयता आनी देखून देवाच्या बळवंत आतां काल तुमकांच तुमी कालती करा अशें ताणें निश्चित केले दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. लुकाचें पुस्तक, लुकाची सुवार्ता 18 14 वळ. जो आपणाकच वर्तो करता ताका देवूच कालतो करतलो आनी जो आपणाकच कालतो करता ताका देवूच उंचायेक वर्तो करतलो, उंचायेक उबारतलो. आनी जो आमरे बी आनी आमकां कालतेपणाचे विशेष देणें आज आमकां शिकयता. देखून आमी म्हणया जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. सक्कडी सांगाता म्हणया जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जिणयेंत लानविकाय परगोटूंक आनी जियोंक म्हाका शिकय. सांगाता म्हणया जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. रडतल्यांक, एकसुऱ्यांक, दुखी नासल्यांक सांगात दिवच्याक म्हाका शिकय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. दारुणाय सांडूंक आनी उतरांनी करण्यांनी सादेपण परगटूंक म्हाका शिकय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्या संगी, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्या संगी, आवय बापाय संगी, भाऊ भयणी संगी, वनये संगी, आजो आजये संगी म्हाका कालतो जावन सोलोंक म्हाका शिकय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. संवसारी वस्तूच्या वडपणांतावन नांवांतावन म्हाका पयस रावंक शिकय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. नाम, हुद्दो, मान, सन्मानाच्या गिरांत येतावन म्हाका पयस रावय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमच्या मालगड्यांक तांकां मानान गौरवान लेखूंक तसलें कालतेपण म्हाका लाभय. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू कालतो जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून ताचे लागीं आमी परत वचुया 5:9 आनी 8:98 मनशा कुळाचो रक्षक जेजू ह्या कंथाराद्वारी परत कालतेपणाचें विशेष देणें आमी मागया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता.
रस्ता सापडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टानी रस्ता सापडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपाल तुमका तो आपयतसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपाल तुमका तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या गंगान बुडोन आसच्या परवसो सांडून रडत बसच्या पातकाच्या गंगान बुडोन आसच्या परवसो सांडून रडत बसच्या विश्वास पांगून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा विश्वास पांगून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पगलार रावला राखोण आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा पगलार रावला राखोण आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा देवेक दासो मागताळो आपणे तो आपयतसा देवेक दासो मागताळो आपणे तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा तुका आपयतसा तुका आपयतसा हालेलुया 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 Hoglap tuka sumian Jezu. Aradan tuka sumian Jezu. Vandan tuka sumian Jezu. Vaibhav tuka sumian Jezu. Naman tuka sumian Jezu. Mahima tuka sumian Jezu. Aradan tuka sumian Jezu. Pavitra tu sumian Jezu. Bahu pavitra tu sumian Jezu. Jai Jai tuka sumian Jezu. Jai Jai tuka sumian Jezu.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 संवसाराच्यो आशा अत्रेग आमकां खालती जावंक सोडिना म्हणटा सांजू आमारी बियांनी संवसाराच्यो आशा अत्रेग अपेक्षा ओडणी आमकां खालती जावंक सोडिना आनी आमी आमचे समकालीन इक्वल कोण आसा तांचे द्वेश करता तांचो द्वेश करता कित्याक म्हळ्यार ती आमची समान आमच्या वरवीं ल्हानांचोय आमी द्वेश करता कित्याक म्हळ्यार एक दीस ती आमच्या समान जातली आनी आमच्या वरवीं व्हडांचोय आमी द्वेश करता कित्याक म्हळ्यार ती आमच्या वरवीं उंचायेर आसात वी हेट आवर इक्वल्स बिकॉज दे आर इक्वल्स वी हेट आवर इन्फिरियर्स बिकॉज दे वील बिकम वन डे इक्वल टू अस वी हेट आवर सुपिरियर्स बिकॉज दे आर अबाव अस दे आर सुपिरियर टू अस ह्या संवसारी ओडीमध्ये आमी ल्हान जावं आमी खालती जावं देवाचें उतार आमकां आपोवणें दिता एपेसकारांक 4 वाचवार 2 बोळ सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें चडून तुमी मोगान सोंसून व्हरा आनी व्हरतल्यात मोडण्यांचें पुस्तक 11 वाचवार 2 बोळ गर्व पयलें येता फटाफट येता निर्भाग खालत्यांकडे पळोवंक मेळटा जाणवाई कोण खालती आसात कोण सादी आसात कोण ल्हानवीक आसात तांच्या लागीं मेळटा गिन्यान आनी जाणवाई आनी म्हणण्यो 20 आनी 9 23 वळ मनशाचें गर्व ताका सकला घालता पूण ताचें खालतेपण ताका उंचायेक उबारता मनशाचें गर्व ताका सकला घालता पूण मनशाचें खालतें काळीज ताका उंचायेक उबारता देखून सोमी खालत्या काळज आसो आनी खालत्यापणाचो संदेश परगटलेलो आमच्या संगी आसा देखून आमी म्हणया उबे राबून आमचे संगी तूं आसाय आमच्या सुखांत आनी दुखांत आमकां तूं कसो दिवन आसाय तुजी ससाय तूं आमकां दिवन आसाय आमचे हात आमी उबारुया आमचे संगी तू आसाय जेसू तू आसाय जेसू तू आसाय जेसू आमचे संगी तू आसाय सुख दुःखांत तू संगी आसाय आमचे संगी तू आसाय सुख दुःखांत तू संगी आसाय जेसू दिन तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय जेसू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय बेंबीरांत आमकां बसतना धैर्यान आमकां तूं व्हरताय जेसू बेंबीरांत आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं व्हरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोंडिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोंडिताय जेसू
जैत आमकां जोडीताय जेजू आमचे संगीत आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेजू पिंटू जीसस आमकां पिंटू जीसस खत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक हरपा तूं दिताय जेजू तुमची उतरां काळजाक तोपताना भोगसून करपा तूं दिताय जेजू भोगसून करपा तूं दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू पिंटू जीसस आमकां पिंटू जीसस रिणांत आमी बुडोन वेताना वाटेक भायर दाखयताय जेजू रिणांत आमी बुडोन वेताना वाटेक दाखयताय जेजू कश्टान अस्तां कावजेन वेताना उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू कश्टान अस्तां कावजेन वेताना उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू पिंटू जीसस आसा पिंटू जीसस आमचे संगीत सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू पिंटू जीसस आमकां पिंटू जीसस आमचे संगी तूं आसाय जेजू 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 देवा समोर ल्हान जावन मागल्या मागण्यांत गोडसाण लाभची ती आमच्या तावन सांडून वेचिना म्हणटा सांजू आमारी बियांनी देवा समोर ल्हान जावन मागल्यांत आमकां वाळची ती गोडसाण आमच्या तावन पयस वेचिना आत्म्यान वाळिल्ल्या मोवा बरी सर्व संगती आमकां गोडसाणेच्यो जावन भरतली कालतेपणाच्या बऱ्या मागण्यान आमच्यो सगळ्यो खंती दुखी देवन वेतेल्यो सुर्या समोर दोवस निसर्न गेल्ल्या बरी म्हणटा सांजू आमारी बियांनी हें कालतेपणाचें मागणें आमचें जावूं
हे ल्हानविकायचे मागणी आमचें जावूं, हे सादेपणाचें व्यक्तित्व आमचें फुलों अशें ह्या वेळार कालतेपणाचे लदीन आमी म्हणया. सांगात आमी म्हणया, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. नांवाचे गिरांते जावन म्हाका सोडय, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. विपरीत मोगाचे आशे तावन म्हाका सोडय, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. उंच हुद्द्याच्या आशे तावन म्हाका सोडय, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. मान सन्मानात तावन म्हाका तूं पयस रावय सोमिया. कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. उंच मुखल्या पयल्या बसकेची आशा म्हजे तावन सोडय सोमिया. कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. सगळ्यांनी म्हजे लागीं उलय जे म्हणची आशा म्हजे तावन सोडय सोमिया. कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेराची उतरां म्हाका काळजाक तपताना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरांनी ल्हान करून म्हाका हिणसिल्ल्या वेळार, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरांच्या विरोधपणा वेळार, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. सगळ्यांनी म्हाका विसरला म्हणून म्हाका भोगताना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हांव सूख करता म्हणले बरी म्हाका भोगताना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरांनी म्हजेर दुबाव करता आसतना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरां म्हजे विशीं टिका करता आसतना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरां म्हजे विशीं नाका जाल्यार खबरो करता आसतना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरां म्हाका निंदा करता आसतना, कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. हेरां म्हाका ल्हान करता आसतना. कालतेपणाची वाट दाखय सोमिया. आनी आमकां पवित्रत्व कालतेपणान भरून दी. आमच्यो सगळी मागणी कालतेपणाची जावच्याक, आमचें व्यक्तित्वय कालतेपणाची जावच्याक आमकां पवित्रत्म्यान आमकां भराजय. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಾ. आमच्या सगळ्याच्या लागीं तू देवन ये पवित्रात्म्या. पावनात्मने इळिदु बारा, पावनात्मने इळिदु बारा. आमचे हात आमी उबारुया. पवित्रोत्मा आमच्या हर एकल्याचेर येऊन दी. आमच्या काळजांत जाल्लें काय भरून दी. पावनात्मने प्रिय पावनात्मने इळिदु बारा, ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ,
जेजू वैभव तुका सोया जेजू Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. वंदन तुका सोया जेजू नमन तुका सोया जेजू जय जय तुका सोया जेजू वंदन तुका सोया जेजू करगा तुका सोया जेजू आराधन तुका सोया जेजू Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सोम्याचे बेसामो आम्ही घेवच्याक तयार जावया. प्रार्थुया देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास आमकां तुवें सोडलाय तुझे सडवण सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्यान रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Kalto amazam kashetai Zoso kursar kalto zaloi Kalto amazam kashetai Zoso kursar kalto सोम्या कालतो रावता जिणेन म्हज्या सदां सर्वदा तर ये सोम्या कालतो रावता जिणेन म्हज्या सदां सर्वदा तुये सोम्या म्हज्या आणि रास करया बिडारा सोबी मंदिर तुझे दरबारा
지혜 소미야 성기 소제 오라시다 디슬람다 지르서기 아기데 소미 मंदिर तुझे येसोम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्याचो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तातही मोगाच्या बाबा बहिणीनो सांजू जेवासाच्या भक्तिकानो काल कोण हेंगे म्हळें ताई कोळ्याक कोंगे घालून रांदलें खंय ताई कोळ्याक कोंगे घालून रांदलें आतांच्या भुरग्यांनी सारचें पडटा वॉट इज कोंगे मामी अँड वॉट इज ताई कोळो म्हणी सारचें पडटा मालगड्यांनी ताई कोळो पावसाचें काण बरेंच वापारलें आनी ताच्या सांगात एक उतारी विणलें एक गादी विणली आंगणांतल्या ताई कोळ्याक मोल ना घरच्या फुलाक परमळ ना म्हणून आंगणांतल्या ताई कोळ्याक मोल ना घरच्या फुलाक परमळ ना घरांत लागींत आल्लें बरेंपण आमच्या दोळ्यांक दिसना जेजूच्या गांवांत तेंच जालें सगळ्यांक बरेंपण मेळ्ळें बेसांवां मेळ्ळीं दादोसकाय मेळ्ळी भलायकी मेळ्ळी सक्कडी मेळ्ळें पूण ताच्याच गांवच्यांक ताच्या गांवकारांक कांय मेळ्ळें ना कित्याक म्हळ्यार आंगणांतल्या ताई कोळ्याक मोल ना घरच्या फुलाक परमळ ना तशें जायना जावं आमच्या जिणयेंत आमच्या घरा आमच्या बोवारी आमच्या बोगल्यान सासलें बरेंपण आमच्या दोळ्यांक दिसूं आमच्या कानाक आयकूं आमच्या काळजान बघूं आनी आमी सोमयाक देवा घरकां दिवचीं भाव आनी भयणीं जावं अशें मागून सादेपणाचो कालतेपणाचो सागोर कशें सांजू आमारी बियांनी लोकांक एक नवें सांव हाडूंक लोकांच्या जिवितांत एक आध्यात्मीक नवेंपण हाडूंक एक प्रेरण जालो एक हातेर जालो तशें आमच्या भोवांनी एक नवेंपण हातेर जावचें हातेर आमी जावच्याक मागून आमची उणेपणां आमची अस्कतकायो सगळ्यो सोमया मुखार वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारू सांगता मनांची तोंडां तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेम सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळका सोमिया काकुळका क्रिस्ता काकुळका क्रिस्ता काकुळका सोमिया काकुळका सोमिया प्रार्थुभया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू देवासाक परजळीत मागणी आनी दुबळीकायेची जिणी जेवून तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दितावू आमी ताज्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोज्जेक म्हळें, सर्वेस्पराचे दाबाजेक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती ह्यो तुमी नेमल्या काळार परगट करूंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचें पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मनाक बेकामारी उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुमी बेकामारी उंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत सोलूंक जाय. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमातीचो दीस. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. सर्वेस्परान मोज्जेक म्हळें, इस्रायेला कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितालो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमची लुगण्यांची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत सोलोवन भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा तावन म्हणजे तुमी समर्पणाची पेंडी भेटयल्या दिसा तावन 7 हप्ते तुमी मेजोवंक जाय. 7व्या साबाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजोवंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक 9व्यान अन्न बली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राजसाचो दीस. त्या दिसा तुमी पवित्र जमत सोडूंक जाय. तुमी उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. त्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा तावन 7 दीस पर्यंत तुमी सर्वेस्पराच्या मनाक खांबाची परब सोडोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमात सोडोवची. तुमची कसलोच बरोसो वावर करचो न्हय. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मनाक होम बलयो भेटोवंक जाय. दाबाजीक सभेचो दीस हो. तुमी कसलोच बरोसो वावर करचो न्हय. सर्वेस्पराच्या मनाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवाक इस्रायेलांचो पवित्र जमाती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासल्ल्यो बलयो, होम बलयो, अन्न बलयो, बलिदानां आनी पिवणदानां हर एक दिसाच्या निर्दिश्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या रायाक. आरंभ करा रागा, दम्मडी वाजया, किन्नारी विण्याचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकून दी. आज 15वो दीस, आज आमचो महा उत्सव. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या रायाक. हो इस्रायेलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्तकारांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशाच्यांक ताणें दिल्ले हे नियम. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. बायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडटलो सर्वेस्पर म्हणटा तो देव हांवच. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. सोम्याचो शब्द सासनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवेयाचो. तुमचे सवेयाचो. सामाते बाबर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय
तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी असर्यां करची पदवी. वो सुतार्याचो पूत न्ही, मोरी म्हणटात त्याचे हावय न्ही, आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाऊ न्ही. हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्ही. तर हाका हें सक्कड खंय तावन आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रभाद्याक खंय जाल्यार सन्मान चुकना, आपल्या मायंग गांवांत आनी काशा कुटुंबान मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बाबार्थ नातुल्लो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्या केली नात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. उतर विस्मीत, जिवीत उर्जीत. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांजू जेवासाच्या भक्तिकानो, हर एक घडये टाईप म्हण आसता ती. आमी म्हणटा न्ही, तो एक टाईप, मागीर ती एक टाईप, तें एक टाईप, हें एक टाईप म्हणटात न्ही. तशें सगळ्यांनी टाईप आसतात. क्रिस्तांव टाईप आसा ती. आनी थोडे ECG क्रिस्तांव म्हण आसता. ECG क्रिस्तांव, ECG म्हळ्यार तासपत्रे मदें मदें वरचें न्ही, खालें कशें आसा सिस्टम पळोवंक. हें ECG क्रिस्तांव म्हळ्यार कळ्ळें गो ताका. E फॉर इस्टर, C फॉर क्रिसमस आनी G फॉर गूड फ्रायडे. तांणी वर्सान 3 फावटी मात तांकां वरचें इगर्जेक. एक इस्टराक, मागीर क्रिसमसाक, मागीर निमाणें शुक्रारा 3 फावटी वरचें. फुल्ल लोक भायर, फुल्ल लोकूच फुल्ल, इगर्जे भितर आनी भायर. मागीर इस्टार एग, ताज्या उपरांत क्रिसमसाक पिझ्झा, मागीर निमाण्या शुक्रार इल्ली पेज म्हणया आमी अशें. पूण तांचे कोणाय रगळे नात, पूण बरेंय ना, उपपाद्र करनात कोणायक. वर्साक 3 फावटी वेतात. मागीर तांच्या संवसारांत, कामांत, राटावडींत, कारबारांत, कारांत बारांत बिजी आसतात. आसूं. ECG क्रिश्चन्स, इस्टर, क्रिसमस अँड गूड फ्रायडे क्रिश्चन्स. मागीर थोडे HOD क्रिश्चन्स म्हण आसात. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्ही, HOD क्रिश्चन्स. आमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी डिपार्टमेंटाक HOD म्हण आसता. HOD क्रिश्चन्स म्हण आसतात. HOD क्रिश्चन्स म्हळ्यार हियर ओन्ली बट डेफ म्हणून. HO म्हळ्यार हियर ओन्ली बट डेफ. सगळें आयकतात, सगळें आयकतात. पुरा काट्टेंगी वेतात. दुंपा काट्टे, केरे काट्टे, कोरी काट्टे आनी तुळशी काट्टे. खंयचे काट्टे आयल्यार वेतात, खंयचे गुडे आयल्यार पुरा कडेन वेतात. ह्या सगळे रितीर नोवेना, मागणी, कुमसारा आनी कितें चटवटके सगळें जाता आसा. सगळी आयकतात. पूण इल्लें डेफ म्हळ्यार मागीर घरा वेताना आसना. डेफ, हियर ओन्ली बट डेफ. HOD म्हळ्यार तें म्हणी म्हणना. मागीर थोडे BBC क्रिश्चन्स म्हण आसा. ते म्हणटात न्ही ती व्हडली BBC म्हण. हें तशें न्ही. BBC क्रिश्चन्स म्हळ्यार आनी एका तराचे लेबिरांकूळ. बॅक बायटींग कॉमेंटेटर्स खंय BBC म्हळ्यार. बॅक बायटींग म्हळ्यार मुखार साबन आनी फाटल्यान पाटीक सापचें. जळारी थोडे वेळ मुखार म्हण येवन साप, फाटल्यान सापचें. पुरा काम धार्मीक तें पुरा आसा. सगळी आसा. तेर्स, मागणें, रजार आनी पुरा आसा. मीस, कुमसार, नोवेना पुरा आसात. पूण मीस जाल्ल्यांत तो मिसाक आयला पळय, तो एकलो, तो बसुल्लो पळय चवथ्या या 5व्या लायनीर बसुल्लो. आनी ती एक 6व्या लायनीर. तुमी न्ही कोणी तुमची लेखां घालनाका कोण 5व्या लायनीर आसा म्हणून. तो काय ना, मिसाक वेचे मात्र कांय मनीस बरे जेन्ना. तो लाटपट मनीस, तो बरे जेन्ना. ती गीत ती पुरा कडेन वेता बा. मागीर वचून देवळा कडेन वेता आनी त्या तुळशी कट्टी रावंड घालता. तशें
आनी काले म्हणे उलोवनंत आसचें, कोणा विशयान खबरो करनंत आसचें, कोणा विशयान ते न्यूज करनंत आसचें, कोणाची टिका करनंत आसचें. घरा जाल्यार तशेंच, घरा इगर्जेन बारी एक भक्त, घरा एक व्हडले एक देंवसार आहल्या बरी, इगर्जेन सांता बरी, पूण घरा व्हडली सांता आहल्या बरी, एक देंवसार आहल्या बरी, ताका आंगारी आयिल्ल्या बरी आसता सादारण अशें. ती बॅक बायटींग कॉमेंटेटर्स अशें म्हणयेत. मागीर थोडी जे म्हण आसा ती अशें कालें वय JOG क्रिश्चन्स म्हणून, JOG क्रिश्चन म्हणजे जॉय ऑफ द गॉस्पल क्रिश्चन्स म्हणून, JOG क्रिश्चन्स म्हणजे जॉय ऑफ द गॉस्पल. तांच्या लागीं वांजेलाची एक ती एक संतुश्टता, तोल एक हुरूप, तोल एक आनंद तोलो आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटा, कोण न्ही जावन क्रिस्ताक भेट्टा ताच्या लागीं ताच्या काळजांत आनी जिणयेन संतोष बरो नमता तागे. वन हू encounters Jesus, the joy will be in his heart and life. होलीन टायप आसूंक पुरो, पूण आमी जॉय ऑफ द गॉस्पल JOG क्रिस्तांवां जावंक आपयल्यांत. उरलें टायप आमकां नाका, इल्लें आसले आनी मदें मदें सोडचें बरें. हय हेका चिंतपा संग आयच्या सुवार्थेक आमी गेले हांव जाल्यार, ह्या सुवार्थेच्या बॅकग्रावंडाक पाठतळाक आमी गेले हांव जाल्यार माथेवाची 13वा आवास्वर, माथेवाच्या 13व्या आवास्वरांत पयल्या वळींनी गाणें आसा म्हळ्यार थंय एक टायप आसा, एका तरासो लोक, नेगेटीव टायप न्हय, पॉजिटीव टायप. थंय म्हळ्यार थंयसर गालिलेचो सरोवर आसूंक पुरो अशें चिंतया. सरोवरा बगलेन ह्या थंय सरोवराच्या तडीर जेजू आसतना थंयसर व्हडलो लोका जोमो थंयसर ताणें पळयलो. व्हडलो लोका जोमो, इतलो व्हडलो लोका जोमो ताणें पळयलो की ताणें तांकां वपारींनी साबारश्यो संगती शिकयल्यो. आनी 13व्या माथेवाच्या आवास्वरांत एक 7 वपारींचो पुंजो आसा, तातूंय डबल आसात थोड्यो. पयलें ओंप्याची आनी नेराची वपार, एका तरान बियाळ्याची वपार. ताच्या उपरांत सासवाच्या ल्हान बियाचे आनी इल्लेशा कमिराचे वपार. ताच्या उपरांत आनीक 2 वपारी, 3 वपारी, अशें 7 वपारींचो उल्लेख तो करता. आनी निमाणें माथेवाचो आवास्वर 13वा आवास्वर 50 आनी 2 आनी 3 वळींनी 50 to 53 तुमकां सगळें समजलें गे म्हण सारता जेजू. आनी ते म्हणटात समजालें, वय म्हणटात, म्हणून आमकां समजालें म्हणून. आनी जेजू म्हणटा, देवाचें उतार घेतलो एका ग्रेस्त गर्दनिया बरी, वा एका गर्दनिया बरी. देवाचें उतार घेतलो, खाली आयकतलो मात न्ही, घेतलो एका गर्दनिया बरी, एक ग्रेस्त गर्दनिया बरी. म्हळ्यार तुमी इतलीं जाणां 7 वपारी आयकल्लीं आनी वेगवेगळ्यो शिकोवणी आयकल्लीं, तुमी संतोशान तुमी आयकलां, देखून तुमी एका दनिया बरी, गर्दनिया बरी, तुमच्या भंडारांत नवें पोरणें सक्कडी तुमी रास केला आनी तें तुमी जिणयेक भायर काडटात. तुमी देवाचे उतार घेतिल्ले आनी घेतिल्लीं, खाली आयकल्लीं न्हय. हो एक तरासो लोक आसा. आनी हाच्या उपरांत आयची सुवार्ता येता माथेवाच्या 13व्या आवास्वराचो एक समारोप ताच्याच गांवांत. हें सगळें गालिलेच्या सरोवराच्या तडीर वेगवेगळ्या गांवचो लोक ते घेतले आनी गर्दनिया बरी जाले. तांणी देवाचे उतार स्विकार केले, तेय वीज जाले. तांकांय आयकोंक मेळ्ळें, तांणी पळयलें आनी ते संतोशान बरोवन गेले. वांजेलाचो उल्हास आनी संतोष भरिल्ले मनीस ते जाले आनी ती जाली. पूण माथेवाच्या सुवार्थाच्या 11च्या वळींनी 50 आनी 4 तो 50 आनी 8 पर्यंत फकत 5 वळींनी जी आयची सुवार्ता आसा थंयसरी देवाचें उतार ह्या दैवीक संदेश थंय सिनागोगांत परगटलेले आसात. तांणी सगळ्यांनी आयकले.
याची ओडी आयकलें, घट्ट आयकलें, दादोश आयकलें. मागीर कान बंद जाले. आयकले उपरांत कान बंद जाले. तांणी ताका नाकारलो. उतराचेर विस्मीत जाले, पूण ताका तांणी नाकारलो. उतरां आयकून ताचे संदेश आयकून ताचे कोणें विस्मीत जाले, पूण ताच्या उपरांत ते पिडेस्त जाले. पूर्वाग्रह पीडित जाले ते. प्रेजुड्युस्ड, बायस्ड म्हणटा आमी इंग्लिशांत आनी प्रेजुड्युस्ड. पूर्वाग्रह पीडित जाले, विस्मीत जाले आनी पीडित जाले, पिडेस्त जाले. सगळ्या गांवांनी विस्मीत जाले आनी आयकल्ले आनी जियेल्ले जाले, पूण हांगासर विस्मीत जाले आनी पिडेस्त जाले. सगळ्या गांवांनी सन्मान मेळ्ळो, हांगासर अवमान मेळ्ळो. सगळ्या गांवांनी भावार्थाची गुणाय जाली, हांगा भावार्थ नातल्ली, अपार्थ करची जाली. आनी ती निमाणें जेजूय म्हणटा ह्या गांवांत भावार्थ नातुल्लो, आपल्याच गांवांत भावार्थ नातुल्लो देखून सर्तीक विस्मिता आसार ह्या ताका करूंक ताणें केलें नात. करूंक जातें पूण केलें नात. कित्याक म्हळ्यार थंय भावार्थाची एक गुंड्याय, एक बुन्याद, एक भावार्थाची आत्मीक सभाय थंय नातल्ली. तांणी तांचोच बाबू तो एक व्हड जाला, उंच जाला, एक शिकवणेदायक, एक प्रवादी जाला, एक आध्यात्मीक सचेतक जाला म्हणलें तांकां नाटवालें ना, समजालें ना. वो आमच्या मदलो सदांचो फॅमिलियरिटी क्रिएट्स कंटेम्प्ट इंग्लिशांत. आमची वळख, सदांची वळख आमकां एका तरान तिरस्काराचे कर्ण सोडटा. तशें जालें. तांचो भाऊ इल्लो उंचायेक पावुल्लो, तांकां सोसूंक जालें ना. अभिमान भोगच्या बदलाक तांकां सोसूंक जालें ना. तितलें मात्र न्ही, तांकां जिणयेंत कोणेंय बरें जायचें या नवें जायचें, सचेतक जायचें म्हणलें घेवंक नाका. जालें म्हणलें घेवंक नाका, देखून जावंक नाका. तांच्या मदलें कोणेंय जावंक नाका. आनी तिसरें, तांच्या मदें भावार्थाची गुंडायस नातली, देखून तांच्या मदें सर्तीक शिकोवणी गरज नातली. आनी सर्तीक बरेपण विस्मिता आसार ह्या आध्यात्मीक गणितां थंयसर विणूंक जालें ना. विणली नात वा घडयली नात. देखून म्हणचें हांवें सुरवातेर सांगलेलो उल्लेख परत करता. आंगणांतल्या ताई कुळ्याक मोल ना, घरच्या फुलाक परमळ ना. मागीर एक गाद अशी आसाय. झाडची सारोण सर्गाक गेली, झाडुल्लो मार्गार उरलोय. झाडची सारोण सर्गाक गेली, झाडुल्लो मार्गार उरलोय. म्हळ्यार सारोण खंय तावनी हाडिल्ली, खंयच्या वेगवेगळ्या माडांचे मॉडलांचे हिरांनी घालून हाडिल्ली. ती सर्गाक गेली, पूण झाडुल्लो त्याच गांवचो आपले तो आपण वट म्हणून तेंच्या मार्गारच रावलो. हे तशेंच जालें. सगळ्या गांवची कितल्याकी गांवची लोक बदलाली, नवी जाली. समयाची शिकवण आयकून बरी जाली, तांकां बरेंपण मेळ्ळें. पूण त्या गांवच्यांक ते खंयचेंय आयकलें ना. ते ह्याची ओडी हियर ओनली बट डेफ. सगळें आयकलें, पळयलें, विस्मीत जालें. मागीर तांचे कान बंद जाले, काळीज बंद जालें, दोळे बंद जाले. सगळें मनशांत एका तरान वाडावळीच्या संगतींनी बंद जाली. अशें एक मन जातींची ल्हानशी वपार सांगून सोंपयता. सगळी लोक प्रवासाक वेता, यात्रेक पैणाक वेता म्हूण एका घरचे 2 पेटे घरच्या लागीं म्हणाले आमी खंय म्हणी पयस वसाचे म्हण. तितल्या आतां एक पेट्यांचो सामेळ आलोय खंय पयस. देखून दोगी घरचे परमिशन काडून दोगी पेटे गेले सामेळाक. त्या सामेळ जावन फाटी येताना सामेळा उपरांत तांच्या वाटेन फाटी आयली. एक सांगाता येवनात. फाटी येताना दोगां पेट्या पैकी एकलो घट्ट फुडफुडीत जालाय. मागीर एकलो बारीक गायेवन सगळो आत्तां मरता म्हणल्या वरी जालें. हांकां एकामेका भारी विचित्र दिसलें. एकलो इतलो फुडफुडी जाला, मागीर एकलो बारीक गायोन इतलो नपाट नार जावन बालचाट जाला न्ही, कशें गी म्हूण. मागीर तांणी एकामेका सांगूंक सुरू केलें. कालें जालें पयलें बालचाट जाल्लो म्हणालोय आळे ते सामेळा तेणें पुरा भारी भाशणां जातालीं आनी आमकां बरो तरबेती जाताली आनी आमकां काणांनी दितेले आनी आमकां काणांनी दिताना हेर पेटे येवन भाऊ भाऊ करताले. देखून हांवें भाऊ भाऊ केलें, तांकां सापोवंक गेलो. देखून म्हाकाय उरिल्लें आनी सगळ्यांनी सापलें. मागीर आमचें काण कोण कोण खावन गेले. देखून हांव असो जाला म्हणालोय. तर व्हडलो पेटो तो घट्ट आसलो म्हणालोय. हांवें
म्हाकाय तशें जाल्लें सगळ्यांनी खावूंक घालें तातूंत आनी एकले साबण भाऊ भाऊ करून आयले भाऊ भाऊ राव 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 हांव तुमकां सोडना म्हण आयले हांवें सांगलें म्हणना राव राव हांव रावतां पयस रावतां तुमी जावन खावन वसा म्हणून खावन गेले मागीर म्हाका बाबीर मदें दिसून उरलें आनी घालें देखून हांव कोणा कडेन लढाय घुसोवना कोणाकी भाऊ भाऊ फाटी ताका साबो घुसोवना मागीर उरलें आनी एकल्या म्हाका एकल्यान दिल्लें खावूंक आनी एकल्यान घेताना म्हाका आनी उरल्या दोगांनी दिलें देखून हांव घट्ट जावन आयला कोणाचें लढाई करूं वचून हांव ते सांबाळान बरो पात्र घेतलो आनी सगळें आयकलें आनी म्हज्या जिणयेन तांतलें कितलें पाडूंक पळयलें म्हणून तशें हांव अशें जावन आयलां म्हणालोय ती एक वापार 2 मनजां तेंची आसूं आमी खंयच्याय पुण्यक्षेत्राक खंयच्याय रेतीरेक खंयच्याय नोवेना खंयच्याय मिसाक खंयच्याय धार्मीक आचरणाक गेल्यार फाटीं बसून गायल्ले जावन बलचट्ट जावन आनी लढायेचे जावन वेचे नाका टिकेचे आनी आयकनातले कान केप्पे जाल्ले जावन वेचे नाका बदलाक सोमयाचे उतार विजमीत जाल्ले आमच्या जिणयेक उर्जिताय हाडचे एक जिवाळ करचे तले एक उतार आमकां जावन दी तले संदेश आमकां हर एक आमच्या आचरणान मेळोवन दी अशें आमी मागया आमेन पानांको 121 121 म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सस्त्रीच्या रचणाऱ्या सर मनशांच्या तारोक आपले परजे खातीर सांजुजे बसान कतकतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वाडलें हे सुशेगून आमच्या काळजांत तूं वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबेयाचो तुमच्या सोबेयाचो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय क्रिस्त आमच्या सोम्यावर आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जे वासा पासोत आमी तुका दिन वाचता बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुर्बळी गायच्या स्पिरितान जेवून तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलाय हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जोळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार लाभयता देखून दुता भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता
खरोच तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वारोवतलें हे म्हज्या बुडासाक करात. Babarta sogut pergatuya सौम्या जेसू तुझे वरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही बरगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू बापा जेजूच्या नासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीबणी बुडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे एका कोळत कर तांकां तुजे सगळ्याचे मेल्या समेस्तान तुजें पद जळेत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाते भगेन तुजे तिचो पोते भगेवन धर्मदूत भगेवन तुजे वास भगेवन जॉन मेरी वियांनी आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुगात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तये पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंडाराच्या ज्ञामनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापाचें प्रार्थन एकूटाम जावन सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर तराच्या वायटांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबसकाय आमकां दी सर्गीच्या बागांनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर तराच्या पातकांनी सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभेयांतचो एकामेका संगी सोम्याची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी
संसाराचे पाप काडटा ती येशेलियेच्या जेवणाक पयलेल्यांत ती सर्व सुभागी तुमचे भितरांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आणि रगत म्हाका सदां ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. पानांको 170 संसार माया प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या भाग्य दिसा तुझ्या पोवण्याक पाडो दिवना येयल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिताबू. आमी सविलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिव चित्तान आमच्या काळजान सोडय आनी जुजे वासाच्या परजळी शिकोवणी आनी देखी वरी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परकडूंक आमकां करपा लाभय. या आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नापी. सर्वेस पडू तुमचे सव्वे याचो संभ्रमिक आशीर्वाद जोडून तुमचे तकल्यो बघाया. सर्व पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरी तुमकां बाबडटान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करणे आनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे सोलूं आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां पावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो
आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आणि तुमचे समेत सदा रावो. आमेन. मुसोन्यात क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार. दयेक करून बसात. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र तळार सांजो जयवास बापा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो उपकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावन दी म्हणून मनात एक बाप आसीस रेबेलो आनी म्हज्या नांवान तुमकां समेश सांग मागता. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन वेल्ले याजाक जावन आसात आमकां सर्वांक भोव वळखीचे. फाटल्या 10 वर्सांनी राखण्याचे संपादक जावन ताचे उपरांत वरकाडी फिरगजेंत विगार जावन थंयसर ताणें लोकां मोगाळ जावन इगर्जेचे बांदप सोंपोवन इगर्जे बांदपाचे शिल्पी जावन आतां प्रस्तुत अद्यापाडी फिरगजेचे विगार मनादेक बाप फ्रांसीस रोड्रिगस भोव चुरूक भोव हुशार भोव आस्कुरे आनी आमकां हर एकल्यांक मोगाचे जावन आसात. तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आसतना मोगाळ ह्या जग बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू समेत संगतपण दिलें. मीस देवाच्या उतराच्या नियाळा मारी फात्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरे ह्या पूर्ण क्षेत्राच्या डिरेक्टर मनादीक आसिसी रेवेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. मनादीक फ्रांसीस रोड्रिगस बापानो तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगत पोनो आनी कुमक करचे फरंगी पेटे खोवेंताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपाक तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कंथाराचे मुखेल फोन घेवन सुमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियान ते डिवायन वर्ड चॅनेलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या दिसा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करूंक विवियाना बदलाक आनी एकलो आयला ताचें नांव कळीत ना. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेर बी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत तोमासा समर्पिल्ल्या हिरा वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा समाधान तेरेजा समर्पिल्ल्या कानाचोर कुट्टाचे वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर सर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर जाडोवन पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार काणीक जमा करच्या दाना रुपी पुण्यक्षेत्राच्या बरेपणा खातीर कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजू जेवास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां आमी मागता. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतर आसात. असो फायदो जोडूंक तुमचे लागीं विनंती. पावसिल्ले दीस जाल्ल्यान धरण भिजल्या देखून भायर भितर वयता आसतना जागृतकाय सांबाळूंक तुमचे लागीं विनंती. मिसार वाचपा वाचूंक कशी व्हरतल्यांनी शुक्रारा आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजेवास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव दखल करूंक कोणाक खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांवां आनी गांव हें थंयसर मिसां बरोवचे कडेन थंयसर एक पेपर दवरला ताचेर बरोवंक तुमचे लागीं विनंती. मुखार भाव भयणो सांज जुजेवास पूर्ण शेता हांगासर आमी मागण्याक आराधनाक येता. मागणें भक्तीपण सलीस जावच्या खातीर हांगासर 2 प्रोजेक्टराची गरज आसा. देखून हांगासर गायना खातीर आमी उपयोग करच्याक प्रोजेक्टर घालूंक मांडावी तुमचे लागीं आमी मागता आसतना ह्या प्रोजेक्टरा खातीर तुमी दान दिवंक कशी व्हरतात तर खंडीत जावन तुमचें दान आमी मोगान स्विकार करतले. आनी हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमकां हर एकल्यांक सलीस जातलें. भक्तीपणांत वांटो घेवंक तुमकां सलीस जातलें.
येवच्या शुक्रारा दिसा प्रत्येक रितीन नेणतोल्या भुरग्यां खातीर आनी युवा जनां खातीर आराधन आसतलें येवच्या शुक्रार दिसा. ह्या दिसा भुरग्यांक आनी युवा जनांनी व्हडा संख्यान हजर जावन भक्तीपणांत वांटो घेवंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या दिसा जेवणाक आदार दिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. रोशन डिसोजा अबुधाबी 500 रुपये, लिल्ली क्रासा मकरनाड 2000 रुपये, सरोजा हिल्डा रायप्पन 10,000 रुपये, जयप्रकाश बेळा 500 रुपये, लिनेट कॅस्टेलिनो नित्यदार 1000 रुपये, कॅल्विन फियोना फर्नांडीस मँगलोर 1000 रुपये, मेलरॉयल डिसोजा फजीर 1000 रुपये, विल्फ्रेड तॉरस मोगरनाड 1000 रुपये, फ्रेडरिक जे डिसोजा राणीपुरा 1000 रुपये, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಫಜೀರ್ 2750 ರೂಪಾಯಿ, ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅದ್ಯಪಾಡಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಂತೇರೋ ಮಿಯಾಪದ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಅಸ್ಸಲಿನೋ ರಾಣಿಪುರ 5000 ರೂಪಾಯಿ, ಐವನ್ ಕ್ರಾಸ್ಸಾ ಫಜೀರ್ 2500 ರೂಪಾಯಿ, ज्योती डिसोजा मानेला 500 रुपये, नांव नाका म्हणिकल्यान 1000 दिला. तेच बरी पोन शेताच्या बरेपणा खातीर दान दिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. मिकेल गांधी आणि एरल जॉन मँगलोर बिंदूर 10,000 रुपये, स्टेफन वेगस कुवेट 1,500 रुपये, राजेश लाजर डिसोजा अमेंबाळ 5,000 रुपये, विल्फ्रेड तॉरस मोगरनाड 1,000 रुपये, अल्फ्रेड डिसोजा फर्ला 1,000 रुपये, जॉन पीटर डिसिल्वा पुत्तूर 2,000 रुपये. दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचें उदार मनाचें दान सांजुजे वास बाप मानून घेता. त्या परिफात सर्वेस्पोर देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर धाराळ आशिर्वादां वतून दी म्हणलें आमच्या हर एकल्यांची आशा आनी अत्रेक जावन आसा. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आतां ह्या वेळार नवीन डिसोजा फिरगज गोळी परिशदेचो उपादेश हांगासर मुखार येवन 2 उतरां उलोवंक तो आशेता. जेजू श्रेष्ठ याजके विशीं म्हणलेलीं ही उतरां सर याजकांक लागू जातात. देवान विंचलोलो, देवान मागलोलो आनी देवान धाडलोलो याजक आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी आमचे खातीर देवा लागीं मागता. देखून ह्या देवाच्या मन्याऱ्यांक फावो तो मान आनी गौरव आमी दिवया. हर एका वर्सा याजका खातीर प्रत्येक रितीन मागोवंक पवित्र सभा आमकां 2 विशेश दीस दिता. एक याजकी संस्करणेचो म्हणजे निमाणे ब्रेस्ताराचो दीस आनी एक आयचो ऑगस्टाची 4 तारीख सांजू हांव मोरी वियांनी हाच्या पेस्ताचो दीस. तो प्रत्येक रितीन दियेसेजेच्या याजकांचो पात्रोन. आज दियेसेजेच्या याजका पासत आमी मागता आसतना आमच्या पिरगजे सविगार आनी ह्या पुणशेताचे डिरेक्टर मनादीक आसिसी रेबेलो बापो, मनादीक संतोष मिनेजस बापा खातीर मागया. तशेंच आज हें भक्तीपोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक फ्रांसीस रॉड्रिगस बापा पासती मागया. तशेंच आमच्या जिवितांत सांगात दिल्ल्या सर याजकांचो उगडास काडया. तांच्या बऱ्या सेवेक एक उतार सांगया. कश्टांत आसतना आदार दिवया आनी उतार प्रायेक पावतना तांकां भेट करया आनी विशेश रितीन आज तांचे खातीर मागया. ह्या पुणशेताक सेवा दिवच्या सर कापुचीन याजका पासत मागया आनी तांच्या कुटुंबा पासत मागया. तशेंच पुणशेताक येवच्या सर भक्तिका तर्फेन पुणशेताच्या समिती तर्फेन बाप आसिसी रेबेल्लो, बाप संतोष मिनेजस, बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस सर याजकांक हो फुलांचो तुरो घेजय म्हूण विनंती करता.
दयाकन बसया मोगाचेनो आमकां हर एकल्याक देवान बरेंपण दिजय बरेंपण दिता आनी बरेंपण आमी घेता म्हणली पातयणी घेवन ह्या पुणथळार आमी पावता जर तर आज तुमच्या मुखार हांव आसा देवानच म्हजे दाखयले काकुळट कोरोनांत मरोंक वेच्या पयलें सांजो जेवाजाचें एक नांव सांगलें म्हाका तुज्या जाग्यार धाडला जर तर तुजें नांव नवा मुखांत्र क्रिस्ताक परगट करूंक अवकाश आसा जाल्यार म्हाका पाटी हाड आनी म्हाकाच पिडा सुरू जावन 12-14 दीस इगर्जेंत आसलो ताच्या उपरांत पडले उपरांत उखलून आस्पत्रे व्हरच्या पयलें सक्रमेंता मुखार सांगलें पूण ताच्या उपरांत आस्पत्रे गेल्लो हांव म्हज्या पयले गेल्ले 12 जाण सरगार पावल्यात म्हजे उपरांत आयिल्ले 12 जाण सरगार पावल्यात पूण हांव मोरोंक म्हूण पुरा चिंतून गेल्लो कित्याक म्हजे लंग्स लिवर पयलेंच वखदा वरवीं पाड जाल्ल्यान 50% वाचचो नासलो पूण कोरोना त्या पिडेक त्या लंग्साकच धरचे देखून मरता म्हूण घट्ट करून गेल्लो हांव पूण जुजे वाजान म्हाका 4.5 दिसांनी पाटी हाडला म्हज्या इगर्जेक पाटी हाडलें आनी आज जर तर हांव हांगा आसा जावं पुरो मरिया वियन्नेच्या मेटांनी चलोवन जुजे वाजान दाखयलें तें भावर्थाचें काम करूंक हांगासर येवच्या हर एका पाद्र्याबाक सांगाता घेवन वावर करच्याक तसो देव ह्या आदार दिता म्हणल्यार त्या पातयणीन आनी जुजेवाज बाप कशें म्हाकाय ताणें अनवरांतलें राखलें तशें सबाराच्या जिवितान बरेंपण केलां आनी आज हेंच बरेंपण आमच्या दिएसजीच्या पात्रोन सांजुआ मरिया वियान्नीच्या ह्या फेस्ता दिसा तुमी आमच्या खातीर मागता आसतना तुमच्या मागण्या वरवीं मात्र आमी बळवंत उरता तुमच्या मागण्याच्या आदारान आमी भाग्यवान जाता तुमचे मागणे आमच्या खातीर आसल्यार आमी धैर्यान क्रिस्ताचें नांव प्रगट करता ही एक जबाबदारी तुमकां तुमच्या पाद्र्याबा खातीर तो कोणीय जावं दी हर एकलो याजक देवान विंचरलो देवाच्या कामां खातीर आपणाकच भेटोवचो आनी ह्या वावरांत तुमी तांच्या खातीर मागून आदार दिवचो देखून तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखल्या दिसांनी आमच्या खातीर तुमी मागता तर आमी जावं पुरो ह्या जुजवाज बापा बरी म्हाका ह्या अनेका पाद्र्याबाक जियोंक जावचें ना तरी ताच्या मेटांनी चलोंक तरी आमी सकतले हांव म्हणले पातयणी आमकां आसा तुमच्या मागण्यांच्या त्या बरवशान देखून हांगासर आमी हेंच बरेंपण चिंतून आयले हांव जायते ते सवान जायते इरादे ह्या पुणतळार जुजेवाज बापा लागीं मागोवंक हांगासर दिल्ले त्याच जुजेवाज बापाक हांव भेटोवन दितां आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव कळीत नातल्या रितीन हें बरेंपण करता म्हणलो ती पातयणी आमी धरया फकत तेसांवां बरोवन गेल्यार पावनात बरयल्लें तेसांव देवातान तो म्हाका मागोवन दिता म्हणल्यार त्या विश्वासार जुजेवाज बापा जें कितें तुजेर पातयेवन ह्या लोकांनी बरयलां तें तुज्या पांयांतळी दवर हर एकल्याच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ कर मोगाच्यान बरयल्ल्या तेसांवां हांगासर आमी नंबर घालूं ना कित्याक कितें बरयलां कितें ताणें दिलां तें हांगासर आमी एक एकच नांव बरोवन दवरलां देखून आमकां कोणायकी तांतू लक्ती आसा आमकांय बरेंपण कर आनी एकल्याकी बरेंपण कर म्हणून आमी मागया अर्गां जावन आयिल्ले जावन आसात फर्स्ट सेमा MSc पास जाल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात माथ्याचे केस झडचे ह्या खातीर जुजेवाज बापा लागीं फाटल्या दिसांनी मागले झडचे उणें जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान डिस्टिंक्शन मेळिल्ल्याक आनी सर बरेंपण कुटुंबांक लाभल्याक कुटुंबांची अर्गां दितात आशेव नाशिल्ल्या चेडवाक फावो केल्ल्याक चेडो अर्गां दिता सांजुजेवाज बापाच्या दयेन पाक्याक 2 रोग पडल्यारय कांयच बादाक जावना सांजुजेवाज बापाक अर्गां ते समा भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक घर कामाक आवय संगी बरें जण मेळोवंक विजा खातीर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक घराक भाड्याची जाणां येवच्याक भुरग्याचो ताळो दूख गूण जावंक शेळ ताप खोंकली आनी कफ धरकाल हाचे थावन गूण जावंक आंगाराची खरोज इचिंग प्रॉब्लम गूण जावंक पित्तकोशाचे समस्ये गूण जावंक
BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेंकाट, पाट, बुजां, बावळो, पांयांच्यो गांठी दूख ह्या सर दुखीतावन नॉर्मल जावच्याक मागला. चेड्यांक तशें चेडवांक बऱ्या घराण्यांची बऱ्या गुणांची सैरीक मेळच्या खातीर सभारांनी मागिल्लें आसा. एका तरणाट्याक ताचो पासपोर्ट बेगीनच हाताक मेळोवन ताणें गांवांक फाटीं येवंक साध्य जावच्याक ती कुटुंबांची जुजवाज बापा लागीं मागतात. भावान भयणीच्या घरा येवंक भयण मागोन आसा. विजिटिंगार दुबय पावल्ल्याक काम मेळोवंक पतीन मागता. परिक्षेक बरें शिकोवन शिकिल्लें मतींत उरोवन बरें मार्क्स काडूंक मतीक उजवाड मेळोवंक. एकल्याचो राग हंकार दंबांची पिडा गूण जावंक. सुचिताच्या पांयांक बोळ मेळोवंक घरची मागतात. हातार आशिल्लें खेडू जुजेवाज बापा लागीं मागलें आतां उणें जालां. संपूर्ण वचूंक घरची मागतात. घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक. गुळयो नासता न्हीद पडोवंक एकली मागता. धाकट्या पुताक एकावंटाचें बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक. व्हडल्या पुताक सुनेक कॅनडाची विजा जावंक. नव्या काजारी जोड्यांचें जीवन बऱ्यान चलोवंक. HIV पिडेस्ताक तिचे पिडा सोसूंक धैर्य आनी आदार मेळच्याक. आमाल पियोण्यांत थावन पयस सरोवन कुटुंबांक आदार जावच्याक. कुटुंबांत शांती समाधान भोगसणें मोग राज करूंक. ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक मागतात. नव्या घरचें काम बेगीन आराम करूंक जावच्याक. चिंतलें काम बेगीनच करूंक साध्य जावंक. मम्मीच्या हातार आशिल्ली खरोज उणी जावंक दूं मागता. बरी भलायकी सर पिडेतावन गूण जावच्याक. एकल्याच्या दोळ्यांतली शिराची पिडा गूण जावंक. गल्फांत काम करतल्याक सांबाळ चडोवंक. काजारी दुवेक सर कश्ट संकश्टांतले सुटका मेळच्याक घरची मागतात. पांय दूख ब्लड सर्क्युलेशन सारकें जावंक. इस्रायलाची विजा बेगीनच येवंक. प्रोसेस बेगीनच जावंक. भुरग्याचें टॉन्सिल्स गूण जावंक घरची मागतात. OET तशें IELTS एग्जाम बरेंकन बरोवन बरें अंक मेळोवंक मागतात. जाग्याचे रेकॉर्ड रजिस्ट्रेशन जावन बऱ्यान वांटेकर तांच्या नांवार करूंक मतीक उजवाड मेळच्याक. जाग्याचे समस्ये परिहार जावन कोर्टींत जीक मेळोवंक. दिल्लें रीण फाटीं मेळोवंक. कोंडिल्ल्या बोरवेल्लांत बरें उदक मेळोवंक. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकिल्ले मतीन दवरून बरेंकन शिकोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक. कंपनींत हांव मेळोवंक आसचे पयशे ताच्या पिडेच्या ताका मेळोवंक. वायट सवयेंत हांव पयस सरूंक. गव्हर्मेंट काम मेळोवंक. डिस्टिंक्शन मार्क्स फावो जावंक. स्वंत घरांत वस्ती करचें भाग मेळोवंक. कोर्टांतले केस अखेर जावन जीक मेळोवंक. एलर्जी गूण जावंक. मोबायलांत हांव पयस सरूंक. भुरग्याचें देणें आशेवन आशिल्ल्या जोड्यांक फावो जावंक. एलर्जी आनी स्ट्रेस उणें जावंक. आयिल्ली सैरी घट जावन रीण नासता काजार जावंक भयण मागता. घरच्या सर सोंद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक. काजारी दादल्या स्त्रिये मदलो संबंद घट जावंक. मायग्रेन समस्या निवरून तकली फटाफट गूण जावंक. काजारी जोड्यां मदें मेतेर जाताल्याचें मन परिवर्तन जावन ताणें तांकां जियोंक सोडच्याक. एका विशेश गरजा खातीर मागला. गँग्रीन पॅरालिसीस शुगर गूण जावंक. आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची बऱ्या सांबाळाची विजा मेळोवंक. कॅन्सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक. बेंगलोरांत वस्ती करच्या कुटुंबांक बिझनेस तशें कुटुंबांतलें प्रॉब्लम सारकें जावंक. काजार तशें पयल्या कुंभाराचें कार्य मुखार जावंक आसचें बऱ्यान जावच्याक. आशिल्लें कार विकून नवें कार घेवंक आदार मेळच्याक. कंप्युटर मुखार काम करून सुरू जाल्ली दोळे दूख तकली फटाफट गूण जावंक. गॅस्ट्रीक समस्येंतल्यान सुटका मेळोवंक. पेंडींग आशिल्ल्या एग्जामांत पास जावन बरें काम मेळोवंक. एकल्याक ताचे पिरियड्स सारके जावंक. आर्थरायटीस सोरायसीस पिडेतावन संपूर्ण गूण जावंक. FD दवरले पयशे फाटीं मेळोवंक. दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक. कॅनडाचें प्रोसेसींग बेगीन जावंक. हार्टाचें ब्लॉक उणें जावंक. पाटीच्या दुखीन बसोवंक न्हिदोंक जायना. उस्मट शुगर आसा ह्या पिडेंतली सुटका मेळोवंक मागता. इटलीची विजा बेगीन मेळोवंक. किडनीच्या पिडेंतावन गूण जावंक. कॅनडा आशिल्ल्या कुटुंबांक बेगीन तांचे PR मेळोवंक. एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक.
फिनलँड वेच्या कुटुंबांक सगळें वेगळी मेळार जायशें मागतात. ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी लाभोवंक, दुबयात आराम केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, आशिल्लें काम फिनलँड कॅनडा तांकां थंयसर जावंक, उडासाची सकत संपूर्ण पाटी येवंक, आंगाच्या कातीची एलर्जी नितळ जावंक, बरो दाखतेर जावंक आवय बापायक संतोश दिवच्याक तो मागता. गागेवचें सारकें जावन सारकें उलोवंक जावंक, MBBS PG सीट गव्हर्मेंट कॉलेजीन नीट एग्जामा मुखांतर मेळोवंक, ह्या तेसावां खातीर आनी सबार आनी घरांनी रावून ह्या जुजेवाजाच्या नव्याना वेळी थंयसर पळोवन मागच्याचें आनी हांगासर ह्या पुणथळार भेट दिवच्या, हांगासर हजर आसून ह्या मिसान वांटो घेवन मागोवंक आयिल्ल्या आमकां सुमेस्तांक आमी आशिल्ले सांजुजेवाज बाप देवा थावन आमकां हर एकल्याक फावो करून दी. आमी हर एकलो एक ना एका गरज घेवन हांगासर आयल्या. सांगाताच आमचीच मोगाची मनशां मणिपुरांत थंयसर कश्टांक वळख जावन आसा, तांकांय बरेपण थंयसर मेळोवन दी. सरकार तांच्या बाबतीन वावर करूंक मुखार येवं दी. थंयसर जिवच्या क्रिस्तांव भावा भयणींक भावार्थ तांचो सांबाळूंक धैर्य आनी आदार मेळोवन दी. आनी आमकां हर एकल्याक आमी आशिल्लें बरेपण जुजवाज बापा तावन आमकां मेळोवन दी म्हणून सर्व आमी दिंबी घालया. म्हज्या मुखार पाटी खुशीन बशिल्ल्यांक देवा आशेवन आयिल्ल्या तांकां फावो कर म्हणून मागया आनी एकामेका खातीर मागोवन आमकांय जुजवाज बाप देवा थावन बरेपण मागोवन दितलो. हात वयर घालया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा भेटोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज तुमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितां तशी आमचे पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटान ते आमकां निवाद. नमन मरिये कृपेन बदले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर दुसदेव आनी स्त्री फॉल तुजे खुशीचें जेजू भगिवंती मरिये देवाची पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दसो दे दसोत आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या पुणथळाची विशेशता दिंबयेर पडोवन मागल्लें जुजेवाज बापान ताच्या जिवितान जोडलें आनी आयज थळार आमी आयल्या. दिंबयेर पडोवन मागोवंक जावची आमी दिंबयेर पडया, पातयेनीन विश्वासान मागया आनी आमी वेता आसतना हें बरेंपण घेवन चल फुडें सरया. पगेवोन जुजे वासाची लदीन सोमया काकुळतामची कर, सोमया काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देव बापा, काकुळतामची कर, देवा पुता संसाराच्या तारका, काकुळतामची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुळतामची कर, संतिसिमा त्रिंदाद एकास देवा, काकुळतामची कर, गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापयच्या देवास्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, दुबळी कायाची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, श्रीलंका दगदवनी संपलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बोवार जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, खोंदाचे भक्ती मनादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, कश्टान संपलेल्यांच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचेर बावार दवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुसुल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, भुरग्यां जल्म तुमचे बाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिंडा धाडूंक वावुरल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरची हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, बोगसमकाय समया, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, नायकमकाय समया, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, काकुळतामची कर, दोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय, सर्गीत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय, तुजे जिवान आमकां एक आदर्श, तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फंग, तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे दान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपान समर्पिता.
सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुझे काळीस पेटतले तुझ्या जिने देवा सपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी दस मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिनेची वाट उगडयलेल्या सशीक धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट कर सक्रामेन दिव देवा सशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उरबेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपोवन जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे आमारी फास शिकयलें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या ते पळेव तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेंतूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आसरकाराचा देवा संगी तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवान तुका उक्तें करता तुज्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतान कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपासांतान आमकां राखून व्हर बाबार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी तशेंच एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गेच्या घरांत सस्नाक जिवचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोमयाचे नावी आमचो आधार तांणी रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस पडू तुमचे सोबे याचो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुभया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणी सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणी आनी मरणान जायत्या जपा करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडलेली ताजे बिनवणेन आमचो बाबार तूं वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आत्म्याक भलायकी राबय कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाड हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो बिनवणी आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वय तर उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस पडू तुमचे सोबे याचो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताजी महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां आमेन सांजुजे वासाचे बिनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताजे देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शिकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं आमेन सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाच्या कोर्टान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट सोडून ससनाक संतोष बघूंक पावो पंतोष बघूंक पावो आनी त्याच सडवंडारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोबे आसो आमेन Oglądani
सांज देवास बापा आम्हा बसत विनंतीकार भगीवन पुस्तचे कृपे निवडून का आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.